See, I had an offer before the by-election of Kortali. Congress personally came to me and said, Mickey, we'll clear all these cases, income tax and CBI money laundering cases, we'll clear it off. I said that is a duty bound to clear it off because it was not done by the BJP government, it was done by Congress government, and it's your duty to support for their candidature. Then why didn't you support Congress? I did not support because I'm not guilty. Why should I bow them? I'm not under their mercy. Why should I? When I'm not guilty. 2 years they've been investigating. My bank account been freezed last 2 years. अजून तुका bank account defreeze केला ना? Of course, still they have taken everything from me. Tomorrow I have just wanted to file my income tax. I don't have any documentation. I told them I don't have any document. I taken by the income tax. CBI. I don't have nothing. So my point is here, when such offers come, and which I said I'm you not, rejected. I rejected the treatment. But you got to also understand, when I am innocent, when I'm not involved in such cases, why should I be under their mercy? I don't. Therefore, I don't believe there are cases which my inner feeling says strongly that I don't have cases at all. I'm very clean. Okay? Even though the case which you filed junior engineer from electric department, this was the conspiracy done by the Congress only. ती केस तू काँग्रेसचे ब्लेम करता. Of course. ती कितें ती तुमच्या दोग जाणां मदींतली केस ती तुमच्या झगडी जाल्ली ती. You tell me. काँग्रेसचे ब्लेम You got. At least don't blame that case on Congress. तुम्ही सोजूंक जाय आशिल्लें ज्या दिसाक सोनवाराचो दीस जुलय 15, 2006 ओके तुम्ही म्हाका सांगा म्हज्या घरा कडेन येता सी गव्हर्मेंट ऑफिसर ऑन ड्युटी वॉट ही वॉज डुईंग इन माय हावस कम टू फिक्स माय लायट्स यू टेल मी did I call him? I did not call him. And that is my area. He is not a judician. He was in Verna then. And Verna is not my constituency. You got to understand. So what are you saying? You were provoked? That's what I'm saying, no? My point is simple here. You were provoked? This is what's been done by the electricity department because Alex Sikera, he was a power minister and he knows that I was contesting against him and that was been done. And you just imagine there are witnesses. Around 14 witnesses, all are JNAs. So all JNAs, what they were doing in my house? You tell me now. So it's a simple question mark. पळय आतां कितें त्या केसीचें कितें जातलें आतां सरकार चेंज जालें पावर मिनिस्टरूय चेंज जालो पावर मिनिस्टरा बरोबर तर तुगेलें सामकी फ्रेंडली रिलेशन आहा सद्या आतां कितें जाता चेंज See, आता the conviction दिला that before the. You challenged it also. I challenged it, and I have faith in the judiciary that I'll come out clean. I have no problem at all, and therefore I don't go on to anybody to ask anything because it's simple. As long as I'm clean, so I don't need to go anywhere. कोर्तालीचे तुवें सांगलें की तुजेर प्रेशर आशिल्लो तुका ऑफर दिली विफी म्हणून असेंब्ली इलेक्शनाचो पयलीं प्रेशर आयिल्लो काँग्रेसीचो. See, that point of time I was very adamant. I will forget about they requesting me anything as such. They knew that I was going against. From the time I faced this problem, they knew that I'm going against. And there was no as such, they could even request me for anything. Today, I'm maybe not in the government, I'm supporting this government, but I'm happy today. I had I decided to send all the top leaders from Congress send home. I did it. I'm today successful man in the politics. So you are taking that credit away from BJP? Mikin केले म्हणतो. Of course. इतली व्हडले लीडर घरा गेला ते मिकीक लागून गेला. Yes. Very much. BJP लागून गेला ना तर. You ask anybody today, they'll tell you. Before the election, March before the election, see, I resigned before the 3 months before prior to the election. Barabar. I got guts to do that because I have trust in the people of Goa. Okay, there may be cases, there may be conviction for me, but my people with me and they trust me that what I build my relationship with my people, and therefore that trust make me to talk. Are you taking the credit of whole Parivartan? Of course. What? See, तू बीजेपी कांयच दिना? ना तुम्ही सोजमूद आहे. परिकराक क्रेडिट दिना? तुम्ही सोजमूद आहे. सरकार आयज हो सरकार तर आयज तर हो सरकार पावर आसा. पावर येल म्हणून त्या ह्या सरकारान
पयले ह्या सगळे नवे नवे मंत्री येयले तेमी पयले बरें मागपा जाय दिगंबर कामताक. दिगंबरान पाड घायल म्हूण हे गोंयचे देखून आज हे सगळे मंत्री जाले, आमदार जाले, नाजाल्यार केन्ना जावपा नाशिल्ले. बरोबर. दुसरी थँक्यू मिकी म्हणपा जाय. थँक्यू म्हणपाक म्हजी सुरवात अगेन्स्ट काँग्रेसा पयलींच आशिल्ली. तुमी जाणा 3 वर्सां तूं मनोहर पर्रीकाराक क्रेडीट दिना परिवर्तनाचे. सी आपूणच म्हणटा ना, आपूणच म्हणटा चोय. तुमी सोजमू जाय सगळे टॉप लिडर सावथाचे कोण उडयले? BJPन उडयले. I started to work very long time against this. There are MLA who was not even dreamt that they'll get elected in South. They got elected because of Mickey. That was my blessing. I promoted them. बरें, क्लियर कट गजाल. मिकीक लागून कोण कोण पडले? सावथाक सगळे पडले. सावथा टॉप लिडर पडले. कोण? एक 4 नांव सांग म्हाका. मिकीक लागून पडिल्ली 4 नांव. हांव उडयलें म्हणून सांगपाक शकता तूं? बाबा तुवें तें सांगपाक गरज ना. आनी हें कितें म्हाका दिसता ही सांगपाक गोश्ट सांगपा न्हू, सगळी गोंयची परिचय खबर आहा. कोणा ना तूं सांग हांव सांगता मागीर. कोणाक चर्चिलाक उडयलो कित्याक ना? कोणा लागून सुरवात थिंगा आमी कॅन्डिडेट आवेरतानाक सुरवात केन्ना केलो हांवें? 3 वर्सां पयलीं. सो थिंगा तूं इंताल्यान तुका सांगलें आवेरतान वॉज कॅन्डिडेट, वॉज माय कॅन्डिडेट. ओके, so he contested independent, fine. But Avertan indirectly I promoted there. So I am the one who started. तू सगळे व्हडले लिडरांक उडयले तूं सावथाचें क्रेडीट तरी तूं घेता. म्हाका दिसता तुका उगडास करपाक गरज ना. ह्या टेबलाचेर आनीक पाटी हांवें हेड ऑन दिलेलें आनी तुका सांगलेलें हे सगळे टॉप लिडरांक घाल धाडटा. बरोबर, तुवें त्या दिसा सांगून गेलो. I made point. इलेक्शना पयलींचो इंटरव्यू सगळ्यांक धाडले. आनी म्हाका दिसता आज हांव सगळ्या लोकांचे उपकारी. ह्या लोकांनी हो लोक म्हजे बरो रावलो आनी हे सगळे प्रेशर आयिल्लो. इलेक्शना पयलीं प्रेशर आयिल्लो तूं इतली सगळी नाटकां करता म्हणून. सगळें प्रेशर जावचें आशिल्लो पूण आय टूक इट व्हेरी स्पोर्टिंगली बिकॉज आय हॅड सो मच दॅट ट्रस्ट पीपल वील स्टँड बाय मी एंड देन दे डीड. एंड देरफॉर म्हाका इतलो विस्वास आहा लोकांचेर. हो लोक म्हणजे बरो रावतलो. मुखार ही 5 वर्सां वयतलीं. म्हाका येती 5 वर्सां फुडलीं 5 वर्सां चलोवपाक जाय. कित्याक हे 5 वर्सां गेले ते 7 वर्सांक ह्यो गोश्टी करून दवरल्यो आहा सरकारान काँग्रेसाच्यो. ही 5 वर्सां अशीं वयतलीं पूण म्हाका फुडले 5 वर्सांक पळोवपाक जाय सारकें. म्हाका एक गजाल, साश्टी सदांच काँग्रेसीचो फोर्ट म्हणटाले ते ह्या इलेक्शनाक काबार जाले. फुडली इलेक्शनाक कितें? तूं परत काँग्रेसीक तूं कितें म्हणटा? साश्टीक आपूण वयर सरपाकच दिना? ना दिना. चर्चिलाक सुद्दां फाल्यां निवडून येवपा स्ट्रेट विचारता. हांव तुका सांगता हांव कोणाक न्हिल्लो आहा तांकां आनी गुटायना. परत येवपा दिना. कोणेक येवपाक शक्य आसपाना. मिकी हांव तुका आतां सांगता मिकी ब्लेसिंग मिकी पाशिकाचें ब्लेसिंग नासतना कोणूय पॉलिटिकान येवपाक शकपाना. हांव डायरेक्ट विचारता फाल्यां तूं कितें म्हणटा? चर्चिलाक निवडून येवपा खातीर मिकीची ब्लेसिंग घेवची पडटलें. हांव तुका आतां डायरेक्ट सांगता कोणूय पेडे जालो आहाय पॉलिटिकान येवपाक मिकी पाशिकाची ब्लेसिंग आसा कोण येवपाक शक्य ना. हांव शक्य ना. हांव सांगता तुका आतां ह्या 5 वर्सांक इतली बिल्ड करता. इतलें बिल्ड करता. कितें बिल्ड करता म्हळ्यार कितें? तूं BJPक घेवन बिल्ड करता काय GVPक घेवन बिल्ड करता? सी म्हजी पार्टी आहा ती म्हजी पार्टी आसतली. बरोबर. आतां हांवें ही 5 वर्सां कमीट केल्या मनोहर पर्रीकाराक आनी आमकां जाय आशिल्लो तो. फाल्यां कितें जाल्यार मिकी हालचो ना. पर्रीकारा बरोबर रावतलो. फाल कितें जालें म्हणटा बरी गोश्ट रावतलोची. वास कितें आशिल्लो म्हण कितें आहा तर जे गोंयांक गोंयचे परिचय कितें वास दिसता तें म्हजो कायदो चीफ मिनिस्टर सांगपा बाबा गोंयचे परिचय हें परवडना हे भाशेन जावपाच पारना. हांव हें 5 वर्सां पर्रीकारा बरोबर रावतलो. जालेंच आम कमिटी फॉर मनोहर. सो कितें साश्टी भितर BJPक घेवन करतलो काय GVP म्हणून करतलो? हांव GVP म्हणून घेवन करतलो. मागीर फुडें कितें बरे भाशेन सजमणीक आहा त्यो आमी बसून सजमणी करता. कित्याक आमकां आनीक 4.5 वर्सां काडपा जाय. आमची आतांची आमची फ्रिक्शन घालून आमची बिगडूंक जायना. ते आमची 5 वर्सां उरल्यांची 4.5 वर्सां बरी चलोवपा जाय बरे भाशेन. गोंयची परिचय मानता तशी गोंयची परिचय जायते भाशेन गोश्टी करपा जाय. गोंयांक कितें गोंयकारांक कितें जाय तें करून दिवपा जाय. त्या पासत ओगोत हांवें आनी पर्रीकारान एकठांय रावपाचें. सगळे जाण म्हणटात की पर्रीकारान मिकीची फिक्सिंग जालां तें खरें. फिक्सिंग म्हणजे ती अदरवायज ऑल्सो मुख्य केन्ना पर्रीकारा वास रिलेशनशीप ना. I been telling I will support Manohar Parrikar much before the election. That was my commitment.
दॅट वॉज माय कमिटमेंट आनी आय वील मेंटेन माय कमिटमेंट. ही 5 वर्सां काडपा जाय ती काडटलो. येस, व्हेरी मच. सगळ्याक बोवाळ जाल्ला की मिकीक एक बरें पोस्ट मेळपाचो आसा, कॅबिनेटूय मेळपाक शकता म्हण. सी, तुमी समजूंक जाय, जी वस्त हॉर्सान चिडून वता ती कोणेय पत्तून व्हरों जाता चिडून, पूण जी हॉनरी कोणाक मेवता ते डिजर्व दीस ही कोणें व्हरों जायना. बरोबर. इफ आय डिजर्व एनीथींग, ओके, म्हाका कितें मेळपा आहा तें मेळटलें. हिंग बरोवन आहा जाल्यार मेळपाचें आसा न्ही. हांव कांय म्हणना, कितें मेळपा आहा जाल्यार म्हाका मेळटलें. सगळ्याक बोवाळ जाल्ला मेळपाचें आहा म्हणून. सी, तें आमी बोवाळ आमी तें उलोवचें न्हू. तें उलोवप ना. तें उलोवप ओके. म्हजी भितर आनी मिस्टर मनोहर पर्रीकारा वयलें कितें आहा तें आमी जाणा. आनी सुस्त सगळें गोंयांत सुस्त चलता, कोणाक कांय प्रॉब्लेम ना. आमी ह्या वेळार फकत ज्यो गोश्ट्यो वास केलो आहा त्यो आमचे फिक्स करून भोंवता. ते सगळें जाग्यार घातले मागीर वेरी गोश्ट्यो जाग्यार पडटा. लास्ट 2 प्रश्न म्हणजे कॅन यू ट्रस्ट BJP? वाय नॉट? ट्रस्ट मीन तुमी समजूंक जाय, पॉलिटिकली जायतें जाता. ट्रस्ट एक दुसऱ्या भितर पर्रीकार आनी मिकी मिस्टेकूय जाता. बट वन शूड रियलायज ही मिस्टेक तर केल्या, मान्य करूंक जाय. हांवें मिस्टेक केल्या तेन्नाच मनीस सारको करपाक शकता. हांवें मिस्टेक केल्या, दुसऱ्यांनी मिस्टेकी केल्या, बट त्यो मिस्टेकी आमी खरे मिस्टेकी केल्या आनी मान्य करता मिस्टेक जाली म्हणून. सगळ्यांत व्हडली मिस्टेक खंयची? आतां फुडाराक पॉलिटिकली सगळ्यांत व्हडली मिस्टेक खंयची? सी, इट वॉज इनिशियली फॉर मी, पॉलिटिक्स इज समथींग न्यू फॉर मी, आनी आय मे बी मेड अ मिस्टेक आनी आय रिग्रेट दॅट. कितें? जायत्यो गोश्टी केल्ल्यो. बऱ्या टायमाक कितें डिसिजन घेतली, हेस्टी डिसिजन घेतली. हेस्टी डिसिजन आमकांय मार पडली, दुसऱ्यांकूय माल पडली. आतां म्हाका दिसता सरकार उडयली ती वायट दिसता. ज्या टायमार दिसलें बाबा उडोवपाक उडयलो, आनी एक दुसऱ्या सायडीन दिसलें बाबा उडोवपा कारण कितें मिकीकूय दुखले लागून उडयलो, अशें जावपाक शकता. सी, दीस वॉज ऑल डिस्कस, अंडरस्टँड, and we admit that we made mistake in life, okay, and in future won't happen like that. That's what it is. GVP चे कितें? सालसेती पुरती उरतली काय भायर सरतलो? GVP, of course, I will not leave the GVP. GVP is my party. सालसेती पुरतोच दवरतलो पार्टी काय पार्टी गोंयभर व्हरतलो? गोंयभर व्हरतलो. आतां सेशन जालें म्हणटकच सुरवात करतलो मेंबरशीप ड्रायव्ह. सेशन जाता मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू सामकी डायरेक्ट. तुमी समजूंक जाय, आमची इलेक्शन जाले उपरांत रोखडीच पंचायत इलेक्शन रोखडी हेजी कोर्ताली इलेक्शन येयली. मागीर आतां सेशन येयलें. आमकां तितलो वावर करूंक मेळना. तरी आसतना थोडो लोक विस्वास आशिल्लो. मेंबरशीप केलें म्हणून जायना. आतां वेगळे पक्ष आहा ते मेंबरशीप करून भोंवता हॉर्सान, कितें हें दिता हें दाखयता मेंबरशीप. ती गोश्ट न्हू. मेंबर जावपाक पक्षाचे पक्षा भायर रावपाक हें गरजेचें तोंड. कोण कोणा भायर रावपाक जाय तें, कोण कसले मनीस ते, कसले मनीस कोणा लोकांक परिचय पयली कसले विशय घेवन वयता तेजे भायर लोक रावतलो. म्हाका मेंबरशीप ड्रायव्ह करपाक वतलेच, पूण म्हाका मेंबरशीप जावपाक लोक म्हणजे येतले. कित्याक ह्या पार्टीचे सुप्रीमो आमी आनी बरे ह्या पक्षान बरे मनीस आहा, बरे वावुरपी मनीस आहा, बरे विजन गोंयचें विजन आशिल्ले मनीस आहा. ते पासत हो लोक आमी बरो रावतलो. मिकी कितें नुव्याच उरतलो? हांव सद्याक नुव्या रावतलो. म्हाका कित्याक दुसरें सद्या आनी कांय प्लॅन ना? सांगूं जायना न्हू. 5 वर्सांनी 5 वर्सांक आनीकूय म्हजे पद्धतीन सांगा. तुमी समज हिंगा नुवें आहा, हिंगा फातोर्डा आहा, हिंगा मारगांव आहा, हिंगा बेनावली कोर्ताली ना. तुमी समज हांव मदें आहा हांगा आनी सोबत सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर्ताली आहा, नुवें आहा, फातोर्डा आहा, मारगांव आहा, लोतोली आनीक आमचे नुवें आनीक बेनावली आहा. सो म्हाका सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता. ह्या टायमार त्या कारणाक लागून म्हाका मदीं घालून हे सगळे काँग्रेस गेले ते आशिल्ले तेमी सगळ्यांनी म्हाका चिडलो हिंगा. पूण हांव चिडूना. हे एकल्या मनशान सगळ्याकूच चिडून धाडले घरा. ह्या हाजेर आमी आयचे मुलाखतांक सोंपयतात. परत मिकीन स्वताच्या स्टायलीन कंप्लीट सगळो कॅनवास ओपन करून दवरला. आपूण मदीं आहा, भोंवतणी सगळे जाण आहात, खंय वतात ते सांगपा जायना अशे तरेन. सेशन चालू आहा तरी आसतना आयलो आनी फ्रँक इंटरव्यू दिली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू सो मच.